नमस्कार. तर आमच्या स्टुडिओत आयज आयिल्ले आसात गोंयचे नामनेचे अभिनेता, उत्तम नाट्यकर्मी आणि सध्या ह्या रिल्साच्या काळात आपल्या घरातले सादे सोपे विशय आपल्या फॅमिली वांगडा रिल्सांतल्यान मांडून ते प्रत्येकाच्या घराघरांनी पाविल्ले आसा अशें वर्धन कामत. तर आयज ते फक्त रिल्सा खातीर न्हय तर तांच्यांनी आयज व्हडलो सिनेमा लोकां खातीर हाडिल्लो आसा आनी सिनेमाचें नांव जावन आसा उमेश. आनी ह्या उमेश पिक्चराची टीम आयज हांगासर आयिल्ली आसा. पिक्चराचे निर्माता गुरुनाथ पताडे, त्याच बरोबर सहनिर्मातो श्याम प्रभू आमच्या बरोबर आसा. तेय एक बरे एक्टरूय आसा. मागीर अन्य कलाकार म्हणजे बंटी उदेलकर आणि प्रवेश आमोणकर आमच्या वांगडा आसा. आणि हो सिनेमा खुद्द वर्धन कामत हाणें दिग्दर्शीत केलेलो आसा. सगळ्यात पयलीं ह्या पिक्चरा विशीं, उमेश ह्या पिक्चरा विशीं जाणून घेवया. तुवें तुजो पयलो पिक्चर आनी तुवें नांवूय दिलेलें आसा उमेश. तुज्या रिल्सांतल्यान आमकां तुजी क्रिएटिविटी सतत कळत आयल्या. तूं वेगवेगळे विशय मांडीत आसता. म्हणजे हो तुजो पयलो पिक्चर उमेश हें नांव म्हणजे कशें कितें ह्या पिक्चरांतल्यान तुवें तुजी क्रिएटिविटी मांडिल्ली आसा हें आमकां सुरवातेक सांगचें, मागीर आमी हेरां कडेन भासाभास करुया. 2019 तो फिल्माची पयलो स्केलेटन हांवें बरयल्लो. ओके. आनी म्हज्या लागींसरल्या मनशा कडेन हांवें तें डिस्कस केल्ली. आनी तेन्नाच आमकां रियलायज जाल्लें की ह्या स्टोरीन एक स्पार्क आसा जो आमी करूं शकता. आनी तेन्नाच्यान म्हणजे ती स्टोरी बरयतनाच उमेश ह्या नांवानूच बरयली. म्हणजे ताका वेगळें कांय नांव चिंतूच नाशिल्लें. सुरवातीच पयलींच टायटल दिल्लें आनी थंयच्यानूच ती सुरवात केल्ली. आनी प्रोजेक्ट्स येताले वताले पूण प्रोड्युसर मेळनाशिल्लो. ताच्या उपरांत आमी ठरयलें की आमीच फायनान्स करून सेल्फ फंड काडून एक फिल्म करपाचो, कारण तो कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लो असो एक ध्यास आशिल्लो. ताच्या उपरांत आमी प्रयत्नूय केले. आयफोन घेवन आमी 2-3दां शूट करपाचो प्रयत्न केलो, पूण जाय तसो रिजल्ट आमकां दिसलो ना. आयफोनांतल्यान शूट केलो? आयफोनान शूट करपाक आमी प्रयत्न केल्लो, आय थिंक 2020-21. पूण आउटपूट पळयल्या उपरांत मनाक समाधान जालें ना. म्हणजे ज्या पद्दतीन आमी स्टोरी विज्युअलायज करताले तशें आमकां विज्युअल्स थंय दिसले ना. ताच्या उपरांत आमी 2-3 मनशांक मेळ्ळे जे दिसले आमकां प्रोबेबल प्रोड्युसर्स आसतले आनी हू वील पुट इन मनी. पूण तांचोय से आशिल्लो की कोंकणीन रिकवरी ना, लोक पिक्चर पळयनात, मराठीन करुया. पूण आमी 3 जाण ज्यांनी आमी स्टोरी क्युरेट केल्ली, वी वर ऑफ द व्हेरी फर्म ओपिनियन की हो फिल्म कोंकणीनूच जावपाक जाय. कारण ज्या पद्दतीन तो बरयल्लो, तो जॉनर म्हण किंवा गोंयच्या मातयेंतलो तो फिल्म आशिल्ल्या कारणान तो मराठीन रेप्लिकेट करप तसो खूब डिफिकल्ट जावपाचो. सो आमी रावले की म्हटलें केन्ना तरी करतले, पूण करतले. पूण ओगीच कितें करपाक नाका, मातसो टायम गेल्यार जाता, पूण वी वील डू इट सिस्टमॅटिकली. देन आमी अप्रोच जाले गुरू सराक आनी ताका एक बजेट दिलें. तें ताच्या हिसपा भायर आशिल्लें, कंट्रोलार नाशिल्लें. सो ताणें रोखडोच हात दिवन मागीर मेळया अशें ताणें आमकां परत धाडलें. ताच्या उपरांत एक 6-7 म्हयन्यांनी मदीं हांवें आनी श्यामान एक फिल्म केलो. त्या फिल्माचो जो प्रोसेस आशिल्लो तो खूब इंडी टायप आशिल्लो. म्हणजे डिरेक्टर आशिल्लो तोच सिनेमॅटोग्राफर आशिल्लो. ताचे कडेन फक्त सावंड डिझायनचो एकटो मनीस आशिल्लो. जेन्ना आमी फिल्म पळयतात तेन्ना नॉर्मली आमच्या दोळ्या मुखार येता तें व्हडलें युनीट, प्रत्येक टास्क हँडल करपाक एक मनीस, ताच्या अंडर व्हडली टीम, अशेंच आमी विज्युअलायज करतात. तशेंच आमचेंय बी स्कुलींग जाल्लें. पूण जेन्ना हो प्रोसेस पळयलो तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की हो पर्टिक्युलर जो प्रोसेस आसा तो आमी उमेशाकूय एप्लाय करपाक शकता. आनी जे बजेट्स आमी दिल्ले ताच्या परस अर्दान आमी तें करूं शकता. अशें म्हणून आमी तांचे कडेन रिअप्रोच जाले. आनी तांकां एनीवे स्टोरी आवडिल्लीच. स्टोरीचो कांय प्रश्न नाशिल्लोच. ही वॉज व्हेरी कीन ऑन प्रोड्युसींग इट. फक्त बजेट्स वर आउट ऑफ कंट्रोल. पूण जेन्ना परत रिअप्रोच जाले तेन्ना ही वॉज व्हेरी हॅपी टू बी ऑन बोर्ड. आनी त्या पयल्याच मिटिंगेन ताणें म्हटलें की लेट्स गो अहेड. आनी तशा पद्दतीन उमेश ह्या जर्नीक सुरवात जाली. म्हणजे कितले कॅरेक्टर आहा? म्हटल्यार आतां उमेश म्हटल्यार सादारण एक व्यक्तिमत्व दोळ्या मुखार येता. म्हटल्यार ह्या पिक्चरान कॅरेक्टरां कितलीं आसा तुमची? खूब आसा. प्रायमरी कॅरेक्टर्स म्हज्या अंदाजान 14 ते 15 प्रायमरी कॅरेक्टर्स आसा. त्या शिवाय गांवांतलीं भुरगीं आसा, अख्खो गांव आसा एक 3-4 सिनान. आनी त्या शिवाय सेकंडरी कॅरेक्टर्स मोठे बारीक येवन वचून आसतले. विशय कित्याचेर आदारीत आसा? विशय खूब युनिवर्सल आसा. म्हणजे जो विशय आमी मांडला त्या फिल्मान, तो विशय आमी मांडलो जरी आसलो जाल्यार त्या विशया भायले सुद्दां जे कितें आसत ते प्रत्येकाक तो फिल्म रिलेट जातलो असो आसा. विशय हांव मुद्दाम डिस्क्लोज करना, कारण लोकांनी येवन तो पळोवचो असो म्हाका दिसता की प्रत्येक क्षेत्रांतलो खंयचोय आसूं, जर्नलिजम आसूं, फिल्म मेकींग आसूं, थिएटर आसूं, स्पोर्ट्स आसूं, एकाडेमिक्स आसूं, खंयच्याय विशयांतलो मनीस ह्या म्हणजे जी फेज आमी दाखयल्या त्या फिल्मान त्या फेजींतल्यान तो मनीस गेला आसतलो अशें म्हाका दिसता. कारण जितल्यांनी तो फिल्म पळयला तांचो सगळ्यांचो रिमार्क हो आशिल्लो की द फिल्म इज व्हेरी रिलेटेबल. गुरुनाथ पताडे आमच्या बरोबर आसा. तुमी फिल्माक
निर्माते म्हणून हितून वांटो घेतिल्लो आसा. म्हणजे वर्धन कामतीची क्रिएटिविटी त्या लेवलाची आसतली तशें आमी म्हणटा, पूण तुमकां कसो दिसलो ह्या म्हणजे एक उमेश आनी त्या व्यक्तिमत्वाचेर असो चित्रपट आसा काय, स्टोरी तुमकां कशी बसली ह्याचेर थोडक्यात सांग. ही जेन्ना स्टोरी म्हाजे कडेन फर्स्ट टायम आयली तेन्ना एक नॉर्मली आमचें कशें आशिल्लें, जेन्ना फर्स्ट डिस्कशन जालें ती स्टोरी फूल एलॅबरेट केल्ली आमकां. ती एक स्ट्रगलींग लायफ आसा, त्या स्ट्रगलींग लायफ आनी 2 फ्रेंडांच्या मदली ती स्टोरी आशिल्ली. सेम म्हाजे लायफी तशें एक आसा तें अशें म्हणून हांवें म्हटलें की फर्स्ट तांकां म्हटलें वी गो हेड विथ द स्टोरी, कारण म्हाजें कॅरियर तशें आयुश्यांतलें गेलें तशें सिमिलर तो स्टोन वता. ह्या उमेदीन आमी तांकां म्हणलें की वी गो हेड विथ द स्टोरी. फर्स्ट डेच सांगलें. फक्त पयले मिटींग आमचो डिस्कशन की बजट तो आमच्या हाता भायर जालो. सो सेकंड टायम आमचें मेळप जालें तेन्ना विदीन 15 days वी स्टार्ट कास्टिंग. रोखडेच जशें आमी मेळ्ळे की रोखडेच आमी म्हाका दिसता आमी ऑगस्ट सप्टेंबर चवथ जाली अशी आमी मेळ्ळे आनी ऑक्टोबरांत वी स्टार्ट कास्टिंग. हाच्या पयलीं तुमी फिल्माची निर्मिती ना दिस इज द फर्स्ट वी स्टार्टिंग. आणि आमच्या बरोबर कांय कॅरेक्टरूय आसा. बंटी सर, तुमचो कितें कॅरेक्टर आसा? माझो शिक्को बसलेला असा बेबदो. कारण आयज मेरेन जी फिल्म केल्या हिंदी पयले फिल्म धरून ते आतां मेरेन कंटिन्यू बेबदो जवळ म्हाका 12 फिल्म केले, 6-7 हिंदी फिल्म केले. म्हणजे म्हाका बेबद्याचो रोल येयलो फिल्म येयले की बंटी थंय विथावट ऑडिशन थंय आसता. केस्टू मुखर्जी तशें जालें. पूण लायफाक केन्ना सोरो पेल ना तें मेन आहा. बियरचो सेम सुद्दां पेल ना. आणि याच्या फुडें येवचो ही गॅरंटी आहा. म्हणजे आयुष्यात केन्ना सोरो न पिता तुमी ह्या पडद्याचेर आनी नाटका थ्रू बेबद्याची एक्टिंग केलेली आसा. आमचे सावड्डेचे लोकांक दिसताय ती मागीर तुमी खरोच सोरो पिला. सोरो पिता म्हणून. आणि अशेंच इन्सिडंट घडलेले आसा जेन्ना हांव एक्टिंग करताले न्ही. ह्या हितून सुद्दां आमी देवळा कडेन सिनेमा घातलेले तेन्ना हांव भायल्यान येता लोकां मदल्यान. लोक हें जाले की हो खरोच बेबदो येयलो काय म्हणून. कितले लोक ताका पळोवपाक मुद्दम येताले की. आणि हांव कितें करता जेन्ना सीन सांगता आमकां सर बीन तेन्ना हांव पयलींच रोलान घुसता. म्हाजो सीन मागीर अर्द वरान आसूं पूण हांव त्या जी हें करून तितूंकूच मागीर लीन आसता. म्हणजे त्या रोलान पयलींच घुसता, अर्द वर पयलीं घुसता. म्हणजे कितलो मुख्य असो भुमिका तुमच्या ह्या पिक्चरान? म्हाका एक 2-3 कितें एंट्री आहा तितून आणि त्या प्रमाणे त्यो हेगलांनी शूटिंग करता. बेबदे बिबदे कॅरेक्टर रोखडें लक्षांत येता. केस्टू मुखर्जी कसो मातशें एक बारीकशें ताचें पदार्पण आसता पूण याद उरपी सारकें. हांवें कितें केलां थिएटर आर्ट बी कांय केलें ना. हांव ल्हानपणाच्यान बेबदे जे वयताले पळय हांव गाडी घेवन जर गेलो आनी बेबदो म्हाका वयता दिसलो जाल्यार थंय गाडी सायडीक थांबोवप आनी ताका पळयत असो बेश्टो. तेन्ना नाटकां काम करपाचें तशें कांय ना. ताका पळयत हांव ताच्या घरा कडेन वयतालो आनी तो कितें एक्शन करता पळय अशें खूब जाण बेबदे पळयतालो. तेंची प्रत्येकाची एक्शन फील करून घेतली आनी मागीर नाटकान काम केलें तेन्ना सगळें बरोबर हें केली. हाका एक हिस्ट्री आसा. म्हाका याद जाता वास्को हांवें 2017-18 एक वर्कशॉप घेतिल्लो, थिएटर वर्कशॉप. आनी थंय तुमच्या चल्याक काय चलयेक घेवन बंटी बाब आयिल्ले थंय आनी थंय ताणें एक करून दाखयलें प्रात्यक्षीक. तेन्ना म्हज्या तकलेन आशिल्लो की हांव तांकां ह्या फिल्मान कास्ट करतलो म्हणून. मागीर कॅरेक्टर्स म्हज्या तकलेन आशिल्ले. जरी फिल्माची स्टोरी हेवटेन तेवटेन जाताली थोडे कॅरेक्टर्स म्हाका दिसताले. सो तो कॅरेक्टर पयलीं पासून आशिल्लो. श्याम प्रभू सदांच तुज्या वांगडा दिसता, वेगवेगळ्या रिल्सांनी दिसता, नाटकांनी वाचता तुज्या वांगडा. त्याचो तुजो कसो रोल आहा श्यामाचो? रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन. म्हणजे जेन्ना स्टोरी जी 2019च्या दरम्यान ताका ती स्टोरी सुचली ताच्या नंतर सतत संग्राम म्हणून आमचो एक फ्रेंड आसा तो, हांव आनी वर्धन आमी तिगूय जाण त्या स्टोरी बरोबरच राविल्ले अशें म्हणलें जाता. आनी ती स्टोरी हळू आमी डेवलप करताले आनी वी आर लुकींग फॉर प्रोड्युसर. जशें ताणें उदर म्हणलें की वेगवेगळ्या प्रोड्युसरा कडेन वचून आमी पीच करताले आनी कांय वेगवेगळ्या कारणां खातीर तें जायनाशिल्लें. खरें म्हळ्यार आमी एक मदीं एक सावथ इंडिया टूर सुद्दां केलो तिगांनी आनी त्या ड्युरींग द टूर आमी ती स्टोरी परत डेवलप केली सीन वायज 8 दीस. सो रायट फ्रॉम दॅट आय एम देर. आनी मागीर ताजो फूल प्रोसेस म्हणजे हे सगळें फायनल जाल्या नंतर जशें गुरू सरान सांगलें की ओके आय एम डुईंग इट. त्या नंतर सगळो जे लोकेशन रेकी आसतली किंवा फायनलायझींग द कास्ट, ऑडिशन घेवप पासून प्रोडक्शन टील टुडे. सो आय एम द पार्ट ऑफ द टीम. कितले दीस लागले पिक्चर कंप्लीट करपाक? 19 दिसाचो पयलो आमचो शेड्यूल आशिल्लो बरोबर वर्धन. तो केलो आनी ताच्या नंतर आनी एक 6-7 म्हयन्यांनी आमकां आनी थोडे दिसले सीन्स जे आमी परत शूट केले थोडे पॅचवर्क अनदर 3-4 days. सादारण 22-23 दिसाचो हें आशिल्लें प्रोडक्शन. आनी ताच्या नंतर ऑफकोर्स एडिटींग आनी बाकीचें जें कितें पोस्ट प्रोडक्शन आसता, म्युजीक, बॅकग्रावंड म्युजीक तें चालू आसा आनी द फिल्म इज रेडी. सॉंगां बीन आहा बरी बरी? सॉंग्सां बीन आसा बरी? हय सॉंग्स आसात. 3 आसा. 3 सॉंग्स आसात, वेगळी सॉंग्स आसात.
आनी म्हाका अशें सांगन दिसता की आतां पर्यंत जी कोंकणी फिल्मां जी गोंयांत आयल्या ताज्या पेक्षा सामको वेगळ्या पद्दतीचो फिल्म आसा आनी खूब लोकांक आवडटलो. आनी ताजे जशें हाणें सांगलें तशें युनिवर्सल सब्जेक्ट म्हणजे फक्त हे गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो जरी फिल्म आसलो तरी तो भारतान आनी भारताच्या भायरूय ते सुद्दां त्या सब्जेक्टा कडेन रिलेट जातले. कळ्ळें न्ही? म्हणजे गोंयचो जॉनर धरून तुमी युनिवर्सल मांडणी हय हय हय. आनी सगळे म्हणजे आमचे टिपिकल गोंयची जी संस्कृती आसा किंवा गोंयची जी माती आसा त्या मातयेचो वास ह्या फिल्मान येतलो. तो फ्लेवर दिसतलो तुमकां. प्रवेश आमोणकर तुमचो कितें मेन रोल आहा तुमचो असो मुख्य भुमिका बीन अशी? ना मेन रोल उमेश जो कॅरेक्टर करता तो, मागीर जॉन डिसिल्वा सर आसा, सुशांत आसा, हे सगळे मेन रोल. आमी प्रायमरी एक्टर्स म्हणूंक शकता तुमी. पण हें सांगतना हांव इतलो म्हणटालो आतां बंटी बाईन येदो म्हटलें की म्हाजे 2-3 एंट्री आहा. हां पण हे आमचे प्रायमरी कॅरेक्टरचे आसा न्हू, ओके 2-3 सिनांनी दिसतले पण तुमकां लक्षांत उरतले. इतले इम्पॅक्टफूल आसा. म्हणजे आमी दोगूच जाण न्हू, पण प्रत्येक जाण, समीर शेटये म्हणून एक आसा आमचो एक्टर, मागीर बाप्पो आहा वेरेचो, सावयवेरेचो, मागीर प्यारे बाई आसा, सतीश आसा, ल्हान ल्हान कॅरेक्टर्स, 3-4 एंट्री, चडांत चड 5 एंट्रीज, पण लोकांक लक्षांत उरतले. म्हणजे गोंयचे आमचे एक घटक कशे आसता हय ते लोकांक लक्षांत उरता. म्हणजे पोदेर आसूं आनी बेबदो हय बरोबर बरोबर बरोबर. तशें पळोवंक गेल्यार ही इज वन ऑफ द मेन कॅरेक्टर्स म्हटल्यार जाता. ओके इतलेंच म्हणूंक शकता म्हाज्या कॅरेक्टरा बद्दल की स्टोरी म्हाज्या ठिकाणा वयल्यान सुरू जाता आनी म्हाज्या ठिकाणाचेर सोंपता. बरोबर. हां हां म्हणजे हे मेन म्हाज्या कॅरेक्टराचे. श्यामान आतां कशें म्हटलें श्यामान आतां कशें म्हटलें की वेगळो फ्लेवर मेळटलो तुमकां म्हणून. कितें तेजें कारण ह्या स्टोरीन, ह्या फिल्मान कशें आसा की नॉर्मली आमी कोंकणी फिल्मांनी पळयता की खंयची तरी गोंयची एकूच बाजू दाखयली वयता, पण ह्या फिल्मान तुमकां संपूर्ण गोंय दिसतलें. म्हणजे आमची पयलींची संस्कृती दिसतली. घुमटां वाजता ते आयकूंक येतली तुमकां, भजन खंय आयकूंक येतलें, जात्रेचें नाटक दिसतलें तुमकां, तशेंच कातारूय आयकूंक येतलें, मागीर आमचे पारंपारीक फोकूय सॉंग आयकूंक येतलें. हें सगळें दिसतलें तुमकां. म्हणजे जेन्ना वर्धनान किंवा श्यामान सगळ्यांनी मेळोन, संग्राम आमच्या वांगडा आसा, तिगूय जाणांनी तेंच्यांनी ते कंपायल केल्लेलें सगळें. आनी गौरव गोखले आमचो DOP आनी एडिटर, ते करता आसतना तेंच्यांनी इतलें पळयलां की संपूर्ण गोंया दाखोवचें. आनी तो विशय रिलेट जावपी, जशें सगळ्यांनी सांगलें, इट इज रिलेटेबल टू एनीबडी. म्हणजे काळ खंयचो दाखयला तुमी सादारण? काळ होच आसा कॉन्टेम्पररीच. ओके पूण ना तशें कांय म्हणजे पयलींचें अशें कांय दाखोवंक ना. आतांचें जें कितें चल्लां तें आसा. फक्त जो मेन लीड कॅरेक्टर आसा तो ताज्या लायफान जें कितें घडटा तें खूब पयलींचें आसा. अमर बाबूक तुमी मेन तो लीड आसा, उमेश हेजो तो दिसता पिक्चरान. तेजो कॅरेक्टर कसो आसा? म्हणजे तो मस्तो किंवा आमकां रिल्सांत सदांच तो तसो दिसता, तेजे कॅरेक्टर एक मस्तेपणाचे किंवा उदमपट्टी करता आसतना अशें, तशें कितें कॅरेक्टर आसा तेजें? तसो एक्झॅक्टली ना, एक्झॅक्टली तसो ना, पूण ताणें जें कितें केलां न्ही, म्हणजे मदीं आमचें अशें चलतालें सगळ्या टिमीचें की आमकां ऑलमोस्ट सगळे कॅरेक्टर्स फायनलायज जाल्ले आनी मेन लिडूच कोण तो मेळनाशिल्लो. उमेशाचें कितें करपाचें जर उमेशूच आमकां मेळना जाय तसो. मागीर हें म्हणपाक तूं कर, पण हांव अपियरन्स वायज म्हाका थंय पळयनाशिल्लो. म्हणजे खूब तेंप जालो आमी सोदताले आनी मेळनाशिल्लें. मागीर गुरू सरान अमराचें रील पळयलें, हांवें पळयलें. आमकां दिसलो की हो करूं शकता आनी ताका आमी ऑडिशनाक आपयलो. ऑडिशनाक आपयल्या उपरांत आमकां जें कितें एक्सपेक्टेड आशिल्लें तें ताणें करून दाखयलें आनी ताका त्याच दिसा सांगलें की वी आर गोईंग अहेड विथ यू. तरी पूण तो स्वता कॉन्फिडंट नाशिल्लो. तो स्वता फाटीं फुडें येतालो, आपल्या कडेन जातलें, आपणें केन्ना करूं ना, तुमी आसा न्ही आपल्याक सपोर्ट करपाक, अशे ताजे प्रश्न येत रावताले परत परत. कारण पयलोच पिक्चर आशिल्ल्या कारणान एकदां दडपण येता की येदी व्हडली टीम, बाकी सगळें सेट आसा आनी आपल्याचेर विश्वास दवरतात, आपल्या कडेन जातलो काय ना हें थोडेंशें दडपण येता. तें ताणें ताजें मनोगत व्यक्त केलें. पूण जी आमची टीम आशिल्ली डिसिजन मेकींग, तांकां सगळ्यांक दिसलें की ही इज द रायट पर्सन टू डू इट. आनी बट ताणें जो कितें कॅरेक्टर उबो केला, इट इज फिनॉमिनल.
तो एक इन्फ्लुएन्सर जालो तुमच्या पिक्चरान आनी कोण अशें आहा समीर म्हाका दिसता हेय बी अशे प्रश्न आशिल्ले की इन्फ्लुएन्सर म्हणून घेतल्या काय पूण तशें ना म्हणजे बाबा आमकां रीच जाय म्हणून आमी प्युअरली ऑन द Audition based बेजीस ऑफ ऑडिशन म्हणजे फाल्यां अमरान येवन जर आमकां आमच्या मना समाधाना सारकें जर करूंक नाशिल्लें जाल्यार प्रोबब्ली तो आसचो नाशिल्लो टिमीन अशें न्ही की बाबा आतां भावोजी आसा आमचो राजेश माळगांवकर तोय इन्फ्लुएन्सर ताका लागून आमी ताका फिल्मान घेतला काय रीच आमची वाडोवपाक अशें कांयच ना जे जे कॅरेक्टर सोबून दिसता राजेशाक आपुणूय आमी ताजेय बी ऑडिशन घेतिल्लें अशें न्ही की बाबा ते इन्फ्लुएन्सर म्हणून तांकां डायरेक्ट एंट्री मेळ्ळी अशें कांयच जावंक ना फक्त जॉन सराक आमी स्वता जावन अप्रोच जाल्ले सुशांत हो एक्चुली इवन श्याम संग्रामा कडेन स्टोरी डिस्कस करच्या पयलीं सुशांता बरोबर हांवें स्टोरी डिस्कस केल्ली आमी नाटकाच्यो रिहर्सल करता आसतना आमी ज्या च्याच्या गाड्यार वचून खबरी मारताले मदीं ब्रेक घेवपाक थंय म्हणटाले की आमी नाटक करता एकांकिका करता बरें आसा पूण केन्ना तरी आमी फिल्म करपाक जाय हो पर्टिक्युलर एक मुद्दो घेवन ती थंयच्यान सुरवात जाली सो सुशांत वॉज ऑलवेज देर बाकीचे कास्ट मागीर म्हाका दिसता 90-95% कास्ट सगळे ऑडिशनच्या थ्रू आयले ओके सो हे पिक्चर बरयलाय तुवें आनी डिरेक्टूय तुवें केला स्केलेटन हांवें बरयल्लो ताजो म्हणजे सुरवातीक 102 सीन्स बरयल्ले तातूंतले बरेचशे सीन्स आसा तातूंत मागीर थोडेशे आमी म्हाका दिसता 3-4 म्हयने आमी ताचेर खूब वर्क केलें ऑन दॅट स्क्रिप्ट एकी कडेन बसून हांव श्याम संग्राम आनी गौरव आमी चौगूय जाण म्हणून ब्रेनस्टॉर्मिंग करताले की असो सीन बरयल्यार कसो किंवा असोच कित्याक दुसऱ्या भशेन कित्याक न्ही सो हाजेर 4 तकल्यो एकी कडेन येवन जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना तो फ्रुटफूल जाता सुशांतूय एक बरो लेखक आहा तेची मदत लागली पूण सुशांत वॉज नॉट पार्ट ऑफ रायटींग टीम ओके कित्याक तो बाकी कडेन नाटक आनी थंय बिजी आसतालो सो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ कोर रायटींग टीम हाच्या पयलीं तुवें नाटक बीन केन्ना बरोवंक ना हांवें हय 1-2 एकांकिका बरयल्या नाटक ट्रान्सलेट केलां हांवें पूण स्वताचें केन्नाच बरोवंक ना हो आतां तुवें म्हटलें पिक्चर बरयलो तें 2019 न्ही तेज्या उपरांत तूं रिल्सान लोकां मुखार येवपाक लागिल्लो हय रिल्स हालीं 2 वर्सां तेंच म्हणटा म्हणजे पिक्चर तुवें आदींच बरयल्लो आनी तेच्या उपरांत सद्या हे तुका मेहनत घेवपाक कशें कितें मदीं रिल्साचें तुका हें लागोंक ना अशें ना रिल्स म्हणजे ते रिल्स करपा फाटलो किंवा इन्फ्लुएन्सर जावपा फाटी असो काय उद्देश नाशिल्लो ते जस्ट बाय एक्सिडेंट जाले पूण तेच म्हणटा की मदीं कितलेशेच प्रोजेक्ट येवन गेले पूण उमेश सदांच तकलेन घोळटालो की हो केन्ना नाल्यार केन्ना करपाक जाय बेसिकली तें एक मोटिवेशन आशिल्लें की तो करपाकूच जाय बाकीचे प्रोजेक्ट्स येता वता थंय एज अ म्हणजे एक्टर आशिल्ल्या कारणान ते करचेच पडटा ही स्टोरी तुवें खंय पळयल्ली बीन काय तुका खंयच्यान इन्फ्लुएन्स बीन जाल्लेली स्टोरी स्टोरी भोंवून आशिल्ली पूण वेलंगा एक हांवें 2-3 म्हणजे हांव जंय रावतां थंय एक 2-3 कॅरेक्टर्स हांवें पळयल्ले की ज्यांच्या बद्दल ज्यांच्या लायफाची स्टोरी अशी आसूं शकता अशी हांवें स्वताच इमॅजीन केल्ली सो ते कॅरेक्टर्स फुडें दवरूनच म्हाका मोटिवेशन मेळ्ळें की हांच्या रिवॉल्विंग अरावंड दॅम अशी स्टोरी बांदूं शकता असो एक पॉयंट आयिल्लो तकलेन तुवें मुंबयूय तूं खुबदां गेला तुवें तुका खंयच्या दिसता हास्य कितें सम्राट कितें कितें ना तेच ते एज अ इन्फ्लुएन्सर म्हणून आपयल्लो तूं एक बरो उत्तम कलाकार तुका केन्ना दिसलें ना की मुंबय वचून स्ट्रगल करचें किंवा त्या पातळीचेर एक बरो कलाकार जावचो बॉलिवूडांत वचचो दिसतालें प्रत्येकाक पूण तेन्ना गट्स नाशिल्ले तशें वचून कितें जातलें म्हाका आय एम अ व्हेरी सेफ प्लेयर हांव तशी रिस्क घेना बरो कलाकार आयज आमी गोंयचे कितलेशेच पळयता न्ही सिरियलान दिसता आमकां तो सायंकी अनुज आसा तशें तुका केन्ना दिसलें ना मराठी सिरियलांनी वचचें तुजी मराठी बरी आसा सिरियल करची अशें म्हाका केन्नाच दिसलें ना आय वॉज ट्रायंग डेस्परेटली फॉर फिल्म्स आनी वेब सिरीज पूण सिरियल करची अशी मनांतल्यान केन्नाच दिसलें ना तुजो अभिनयाचो प्रवास केन्नाच्यान स्टार्ट जालो पयलींच्यान ल्हानपणासान स्कुलान आसतना स्टोरी टेलिंग मोनोलॉग चालूच आशिल्लें पूण पयलें नाटक 2001 केल्लें हांवें थंयच्यान मागीर वेलंगा आमची एकांकिका स्पर्धा आमी ऑर्गनायज करताले अखिल गोवा अखिल महाराष्ट्र लेवलची स्पर्धा तातूंत जेन्ना परफॉर्मन्सीस पळोवपाक लागलो तेन्ना ताचो थोडोसो इन्फ्लुएन्स जालो की खूब बऱ्या पद्दतीन सादरीकरण जाता आनी हांवें स्वताकूच मोटिवेट केलो की म्हाकाय अशा तरेचें काम करपाक जाय आनी नशिबान बरे डिरेक्टर्स मेळ्ळे पूण एक मात तुवें सामकें प्रूव करून दाखयलें की तुज्या कडेन समजा टॅलंट आसा जाल्यार घर बसल्या तुका तेका आकार क्रिएटिविटीली तूं मांडून ते जगा मुखार तूं दाखोवंक शकता तुका खंय पयस वचपाची गरज ना हय म्हणजे तो पॉयंट आसाच म्हणजे ताकाय बी एक ट्रिगर पॉयंट आशिल्लो असोच की एकदां एक एड फिल्माक लागून म्हाका कास्टींग फायनलायज जाल्लें आनी तेन्ना अशें म्हणजे हांवें आनी एकदां पॉडकास्ट दितना हें उतर उलयल्लो हांव की जस्ट बिकॉज म्हजे फॉलोवर्स नाशिल्ले म्हणून म्हाका स्क्रॅप केलो की म्हाका ताणें विचारलें की तुजो
फॅन बेज कितलो आसा म्हणजे कांयच नाशिल्लें. सो दॅट वॉज माय ट्रिगर पॉयंट की हांवें विचार केलो की अरे इतलें सगळें म्हजें ऑडिशन ओके जालें हें सगळें आनी लास्टाक म्हाका फॅन बेज ना म्हणून म्हाका जर भायर मारता जाल्यार दीस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग. बरोबर. पूण त्या हातून हांवें तो चेज केलो असो न्ही, इट जस्ट हॅपन्ड. म्हणजे तो म्हाका रिल्स करपाक जाय म्हणून हांव इंस्टाग्रामार आयलो ना. एक कितें तरी हांवें शूट करून घातलें, ताका लायक्स मेळ्ळे, व्ह्यूज मेळ्ळे. ताज्या उपरांत म्हाका दिसलें की अरे अशा तरेच्या कंटेंटाक मेळटा लायक्स किंवा हें. सो ताज्या उपरांत मागीर तशें तशें ते रिपिटेशन्स जायत गेली सगळीं. आहन किंवा विवान आहा पिक्चरान ना ते दोगूय ना. नाले. आमी आतां म्हणटा पळय गोंय सरकारा कडल्यान पिक्चरांक सपोर्ट मेळना किंवा त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमचो कितें पळोवपाचो अंदाज आसा? म्हणजे तुमकां कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट जाय पडलो ह्या फिल्मा खातीर? खुबशे कलाकार अशे उलोवनूय दाखयतात म्हाका दिसता अनुदान मेळचें हें मेळचें त्या बद्दल तुमचो चडसो लोड निर्माते प्रोड्युसराचेर आसता. कसो ऑफकोर्स आमकां भासता एज अ तो? कलाकारांक दिसतात ते. सामोरे वचचें पडलें ना आमचो ॲक्च्युली जाल्लो प्रॉब्लम आनी आमी चडशी शुटींग फोंडा तालुक्या पुरती तशें केलें. थोडे 1-2-4 सीन आमी आउट ऑफ फोंडा केले, सावड्डे, सांगेर. फोंडा तालुका आमी सगळे वेज, हांव, संग्राम, श्याम, वर्धन हे सगळे फोंड्या रावतात. आमकां तो डिफिकल्टी जावना. कोण ना कोण आमचो वळखीचो मेळटा म्हणून आमचें तें काम जावन गेलें. पयलीं आमी थ्रू प्रॉपर चॅनल करपाक ते टायम एक म्हणटा तांचो चड आशिल्लो आनी गव्हर्मेंटाची फी चड आसल्या कारण आमी तो एक वेगळो माध्यम केलो की सगळेच वळखीचे आसले. मातशें श्याम मातशें पयलें खंय तरी, या वर्धन मातशें पयलें खंय तरी. वी गो फॉर आवर इन्फ्लुएन्स आनी आमचे प्रत्येकाची खंय ना खंय तरी वळख आशिल्ली. ते वळखीन आमी तें काम करून गेले. आमी तसो वेट करूं नका. आमी 1-2 कडेन गेले जीची चार्जीस जे आशिल्ले न्ही ते आमचे तर ऍड करीत जाल्यार आमचो बजेट ऑलमोस्ट डबल जातालो. सो वी गो इन इनडायरेक्ट वे म्हटल्यार जाता विदाउट परमिशन ऑल द. आनी आमचे गव्हर्मेंट पब्लीक प्लेसीस जर कांयच नाशिल्ली, सगळीं घरांनी आशिल्ली हेचे तशें. आनी कोण ना कोणाचे वळखीचे आशिल्ले. सो वी गो डायरेक्टली देम विचारले तांकां तुमचें आमकां घर जाय कितें तुमचें आसा आनी तेंचे जे ममतलो कितें आसा तो आमी फुलाची पाकळी तांकां दिवन आमी वी प्रोसीड द एक्टिविटीज. आनी तुमचो प्रेक्षक वर्ग कसो कितें? म्हणजे तुमी गोंया पुरतो मर्यादीत दवरला काय मुंबयचे बीन लोक पळयतले किंवा कोणूय पळोवंक शकता? ताका इंग्लीश सबटायटल्स आसा. म्हणजे जेन्ना आमी NFDCक घातलो, फिल्म मार्केटाक घातलो, तेन्ना वेगवेगळ्या देशांतले फिल्म रेप्रेझेंटेटिव्जांनी तो फिल्म पळयलो आनी खूब पॉझिटीव फीडबॅक आमकां मेळ्ळो. पूण हो खंयच्याय एजीच्या भुरग्यांनी, खंयच्याय क्लासाच्या लोकांनी हो पळोवंक शकता. ताका एज बार असो ना आनी खूब युनिवर्सल टॉपीक आसा. फिल्म बाजारान तुमचो पिक्चर तुमी दाखयलो. म्हणजे फिल्म बाजार हो कॉन्सेप्ट कितें तो मातसो लोकांक सांगल्यार बरो जातलो. एक्चुली आमी इफीचो जो इंडियन पॅनोरामा सेक्शन आसता न्ही, म्हणजे हाच्या पयलीं NFDCचो फिल्म मार्केट जाता हें इतलेंच आमकां खबर आशिल्लें. तें एक्चुली कितें घडटा तें कांय खबर नाशिल्लें. पूण जेन्ना आमचो सिनेमॅटोग्राफर, एडिटर गौरवान आमकां सांगलें की थंय चड ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ओके. सो इवन आमी जेन्ना इफीची लास्ट डेट आशिल्ली सबमिशनाक, आमी वी वर ट्रायंग टू रश इन, म्हणजे आमचो फिल्म सबमीट करया. एकदां थंय सबमिशन जालें की जालें अशें आमकां दिसतालें. बट कितें तरी टॅक्निकल फॉल्ट आयलो आनी तें उरलें. ताका लागून आमी इफीक सबमीट करूंक पावले ना फाटल्या वर्सा. मागीर म्हटलें चल इफी आसा जाल्यार थंय चान्स घेवन पळोवया तरी कितें आसता तें थंय. सो इफी इज अ फिल्म मार्केट. म्हणजे आतां तशें कॉमन मॅनाक सांगपाचें जाल्यार मार्केट कशें आसता. बरोबर. आतां प्रत्येक जाण कोण भाजी घेवन येता, कोण नुस्तें घेवन येता, कोण आनी कितें घेवन येता आनी बाकीचे लोक आपल्याक थंय आनी आपल्याक कितें कितें जाय थंय तें उखलता पयशे दिवन. तशेंच फिल्म मार्केट. जे कोण क्रिएटर्स आसा ते थंय वतात आनी प्रेझेंट करतात की हो आपलो फिल्म. ताजे मागीर सिनॉप्सीस बरयतात, ट्रिटमेंट बरयतात, प्लॉट बरयतात, ताजे थोडेशे फोटोज असतात, डिरेक्टर कोण, सिनेमॅटोग्राफर कोण, प्रोड्युसर कोण, अशी थोडीशी म्हायती आसता. ताका म्हणटात आमी प्रेस किट. ओके. सो तें आमी थंय दवरतात प्रिंट करून. आनी जितली फिल्म सबमीट जाता त्या फिल्माचें एक लिस्ट नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आउट करता ऑन देर पोर्टल. आनी त्या पोर्टलाचेर खुबशे डेलिगेट्स ऑलरेडी प्रेझेंट आसता ज्यांनी स्वताक रजिस्टर केल्ले आसता. सो तांकां दिसता की बाबा खंयचे खंयचे फिल्म्स आसा, फ्रॉम वीच पार्ट ऑफ इंडिया ऑर वीच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ते जाल्या उपरांत ते मार्क करून दवरता आपल्या कॅलेंडराचेर की जेन्ना ते हांगा येतले. हांगा विविंग रूम म्हणून एक आसता मॅरियट्सान. विविंग रूमान थंय अरावंड 40 स्क्रिन्स आसता ज्याचेर प्रत्येकान कोण रजिस्टर आसा एक्सेस कोणाक मेळटा ताणें भितर वचपाचो. त्या मॉनिटराचेर आपल्याक खंयचो फिल्म पळोवपाक जाय तो क्लिक करपाचो आनी पळोवपाचो. ओके. जर ताका आवडलो ना ही कॅन प्रोसीड, म्हणजे तो स्कीप करून फुडें वचूं शकता. ओके. सो अशें करता आसतना ह्या फावट गेल्या वर्सा 240 फिल्म सबमीट जाल्ली. सर आनी 4 दीस मार्केट आसता. सो 4 दिसान 240 फिल्म पळोवप इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो मागीर तातूंत NFDC कितें करता की रेकमेंडेड लिस्ट म्हणून काडटा की NFDC रेकमेंड्स
की 240तले हे 21 फिल्म्स आसा जे तुमी पळोवचे. सो त्या 21 फिल्मान उमेशाचो आस्पाव आशिल्लो. ओके. सो उमेश वॉज इन द रेकमेंडेड लिस्ट ऑफ NFDC फिल्म्स. सो आनी आमी जे क्रिएटर्स फिल्म सबमीट करता न्ही तांकां एंड ऑफ द डे रिपोर्ट येता की खंयच्या देशांतल्या लोकांनी हो पिक्चर पळयला आणि ही बिलोंग्स टू वीच फिल्म फेस्टिवल. मागीर आमी ताका कॉन्टॅक्ट करता, सर तुमी आमचो फिल्म पळयलो, तुमकां कसो दिसलो, आर देर एनी चान्सीस ऑफ गिवींग अस अ फी वेवर फॉर युअर फेस्टिवल, ऑर आर यू इंटरेस्टेड इन बायींग अवर फिल्म, किंवा को प्रोडक्शन कितें जावं शकता. कारण थंय वर्क इन प्रोग्रेस नांवाचो अजून एक सेगमेंट आसता. म्हणजे तुजें जर फिल्म अर्दें शूट जाल्लें आसत आनी फुडलें शूट करपाक तुजे कडेन पयशे नासत जाल्यार ती बी एंट्री तूं वर्क इन प्रोग्रेसान घालूं शकता. सो थंय मागीर बरोवपाचें की दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट आनी वी आर लुकींग फॉर फंड्स ऑर वी आर लुकींग फॉर डिस्ट्रिब्युटर्स. सो कसो कितें प्रतिसाद आशिल्लो? खूब बरो आशिल्लो. म्हणजे हांव 240तले फिल्मांतले कितले बाकीचे फिल्म्स पळयला ते खबर ना, बट एटलिस्ट रेकमेंडेड लिस्टांतले फिल्म्स लोक पळयतात. ताचो डेटा आमकां अरावंड 23-24 लोकांनी पळयलो असो आयलो ओवर 4 days. आनी वी ट्रायड टू कॉन्टॅक्ट देम. म्हणजे तांकां सांगलें की तांचे कडेन मिटींग केली पर्सनल, बाबा कितें शक्य आसा फुडें. पूण इट टेक्स अ व्हेरी लाँग प्रोसेस तो, की तूं मेल एक्सचेंज कर, ताजी तुका मेल येतली. बरें, ताका प्रत्येक जाण बरयतात, जे कोण फिल्मवाले आसता ते प्रत्येक जाण ते रेप्रेझेंटेटीव. सो आमी जर पयलीं बरयता जाल्यार ताचो इनबॉक्स खूब सकयल वता. देन ही हेज टू सर्च फॉर बाबा आयल्या काय ना तें. सो ते कंटिन्युअस फॉलोअप लागता. सो वी डोंट नो तुका क्लिक जालें जाल्यार बाजारांत तुमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. प्रतिसाद खूब बरो मेळ्ळो, पूण ते आमचे कडेन मॅनपावर आशिल्ल्या कारणान आमी ते फॉलोअप करूंक पावले ना. ओके ओके. नाल्यार अदरवायज इतलो स्ट्रॉंग पयल्याच एटेम्प्टाक इतलो स्ट्रॉंग रिस्पॉन्स मेळना. सारकें. सो निश्चित तुमकां गोंयांत आनी आमच्या ह्या लोकां कडल्यान बरो तसो दर्जेदार प्रतिसाद मेळटलो अशी आमी आशा करया. आनी हो पिक्चर लोकांनी कित्या खातीर आमच्या गोंयकारांनी पळोवचो सो हें तुमी सांगा आनी हाचेर मागीर आमी ह्या मुलाखतीची सांगात. म्हाका दिसता तें प्रत्येकान सांगपाक जाय हांगा आशिल्ल्या एक्टर्स, असोसिएट प्रोड्युसर. एज अ डायरेक्टर म्हणून तूं सांग थोडक्यात. आनी म्हाका अशें दिसता की हांव मेन्शन करता की टिकेट काडून पळोवचो. कारण ज्या पद्दतीचो फायनान्सीस गेल्या, एफर्ट्स गेल्या प्रत्येकाचे, आनी त्या सगळ्या कलाकारांक जो मोबदलो दिवपाक जाय आशिल्लो तो आमी दिवंक पावले ना. ज्याच्या खातीर आमी एग्रीमेंट पयलींच तयार केल्लो आर्टिस्टा कडेन की अशें आमचे टर्म्स एंड कंडिशन्स आसा. वी मे नॉट बी एबल टू पे युअर फीज, बट दीस इज वॉट बेर मिनिमम वी कॅन पे यू एट द मोमेंट. बट जसो जसो फिल्म फुडें वतलो, जशें जशें फिल्म वील स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दॅट वॉट एवर वी कॅन पे यू इन इन्स्टॉलमेंट्स. सो म्हाका दिसता की फिल्म खूबच बरो जाला, खूब क्वॉलिटी वर्क जाला आनी फॅमिली एंटरटेनर आसा. इट इज अवेलेबल विथ इंग्लीश सबटायटल्स. तातूंत ह्युमर आसा, थ्रिलर आसा, सस्पेन्स आसा, ड्रामा आसा. हें सगळें ह्या एका फिल्मान भरलां. आनी गोंयचे म्हणजे तुमी जर आज पर्यंतचे कॅरेक्टर्स पळयले, बेबदो म्हणा, नुस्तें विकपी म्हणा, एक साद्या च्याच्या टपरेर आशिल्लो च्यावालो म्हणा, त्या च्याच्या गाड्यार येवन बसपी गॉसिप्स करपी लोक म्हणा, थिएटरवाले, फिल्म मेकर, हे सगळे त्या फिल्मान अवेलेबल आसा. आनी प्रत्येक फॅमिली येवन म्हणजे एकदा अशें दिसता न्ही, अरे हो फिल्म पळोवंक गेल्यार आपूण पेरंटा बरोबर गेल्यार कितें जातलें काय, कितें असो वेगळो सीन आसत जाल्यार आपल्याक ऑकवर्ड फील जावं, अशें कांयच ना. तर फॅमिलीन पेरंटा बरोबर येवन पळोवपाक जाता, फ्रेंड्सांनी पळोवपाक शकता. सो इट्स अ कंप्लीट फॅमिली एंटरटेनर. हो उमेश पिक्चर तुमकां 11 एप्रील पासून सगळें गोंयभर दिसतलो. आमी तुमकां डेट्स सांगल्यात 11 एप्रील. तशें तुमी आमचे खंयचे खंयचे थिएटर तुमी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करात, त्या प्रमाणे तुमकां कळटलें खंयचे खंयचे थिएटर तो अवेलेबल आसतलो. तो सगळ्यांनी उमेशाक येवन पळोवचो, आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळय. आनी आमच्या फूल टिमी कडल्यान तुमकां सगळ्यांक अपील आसा की तुमी उमेश हो पिक्चर एक वेगळ्या तरेन आनी वेगळी उर्बा हाडची गोंयकारांक. निश्चित. तर तुमी आमच्या गोंयच्या प्रेक्षकांनी मुद्दाम वर्धन कामत हाणें जो उमेश हो पिक्चर लोकां खातीर हाडिल्लो आसा तो निश्चित पळोवचो. तांची क्रिएटिविटी लेवल, त्याच बरोबर ताचो ह्युमर तुमकां खबरूच आसतलो. आनी त्याच बरोबर भितून जो काम करपी अमर बाबू हाची एक्टींग तुमकां खबर आहा. एक वेगळोच पिक्चर हो लोकां मुखार येवपाचो आसा आनी आशा करता की हो पिक्चर जो आसा उमेश तो सगळ्यांक आवडटलो असो हांव तेंच्या कडेन मागता की तुमी हांगासर आमच्या स्टुडियोन येयले, तुमचो मोलादीक वेळ दिवन त्या खातीर तुमकां खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू.